फाटल्या वर्सा मान्सून पूर्व पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान म्हापशेकारांचेर आकांत हाडिल्लो। म्हापशा शार आनी लागसरच्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली। खुबशा दुकानां आनी घरांनी उदक रिगिल्लें। खोर्ले उसपकर जंक्शनार हुंवार येवन एका स्कुटरी सयत चालक व्हांवन लेगीत गेल्लो। पावसा पयलींच नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्ली, मात अचकीत पावस पडिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली अशें त्या वेळार पालिकेन सांगिल्लें। देखून अंदू वर्सा हुंवाराची स्थिती निर्माण जावची न्हय म्हूण पालिकेन कांय पावलां उबारिल्ल्याचें कळटा। ह्या वाठारांतल्या नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्या। तशेंच आपतकालीन परिस्थिती हाताळपा खातीर एक टास्क फोर्स पंगड तयार दवरिल्ल्याचें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान सांगलें। शारांतल्या मुखेल नाल्यांचो गाळ काडप सुरू आसा, देखून अंदू हुंवाराची स्थिती कमी जातली अशें उपनगराध्यक्ष प्रकाश भिवशेट सांगता। बिरेस्तारा म्हापशा पालिकेची मान्सून पूर्व तयारे विशीं बसका जाली। नगराध्यक्ष हजर नाशिल्ल्यान उपनगराध्यक्षाच्या फुडारपणा खाला ही बसका जाली। ह्या बसकेत उदका स्त्रोत, भौशीक बांदकाम, उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवा, म्हापसा पुलीस आनी येरादारी पुलीस हजर आशिल्ले। प्री मॉन्सून मीटिंग आम्ही एव्हरी इयर विदाउट फेल घेता। आयज प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे जेईज, एईज आनी तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळे आयिल्ले। रायट फ्रॉम PWD, वॉटर, PWD रोड्स, WRD, फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचे डेप्युटी कलेक्टर बाय वर्षा परब, तशेंच वायस चेअरपर्सन प्रकाश भिवशेट, बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स आनी PI म्हापसा पुलीस स्टेशन आनी PI ट्रॅफिक सगळे जाण येवन वर्किंग टुवर्ड्स प्री मॉन्सून जे प्रिपरेशन जे आसा, जे रेडीनेस आसा आमचे कडेन। मोस्ट इम्पॉर्टंटली डिसिल्टिंग वर्क रायट फ्रॉम म्हापसा मार्केट टिल कुचेले, ward number 1 till ward number 20. All wards have been initiated just to make sure that we are ready for the rain. Water department त्यांची थोडी कामां पेंडिंग उरलेली आसा. They are laying new pipelines in quite a few places. 15th of May is the deadline that they have given. Most importantly, desilting of WRD nallas. We can see the work ongoing next to Burgeshwar temple, next to Morod area. We will see it moving towards Navsoda. We will see it in Kucheli. We will see it in Duler. जी नल्ला अंडर WRD आता सगळी नल्ला जी आसा ती पूर्ण डिसिल्ड जातली. ऑल्सो वी हॅव फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स टीम वेर इन समज अनफोर्सीन पावस जसो आयलो, we will have a team ready in case of an emergency to make sure that we can address certain locations, to make sure that immediate relief is given along with municipality, fire department and WRD. We have kept one team on standby along with coordination with Mapsa Police Traffic and Mapsa Police Station. So आमकांय तयारी आसपाक जाय. We have to be ready for such a scenario wherein जशे पोरू मॉन्सून सुरू जावचे पयलीं एक मोठ्यान we had one burst of rain in Mapsa, where Mapsa received the highest rainfall. तितून आमकां दिसपाक आयलें मोस्ट इम्पॉर्टंट लोकेशन आहा ते उसपकर जंक्शन, wherein that was the most affected location. So all focus this time is also on Usapkar junction. There are some illegal structures on the Nalla. Deputy Collector has requested immediate demolition of such illegal structures. I will need the help of all of the media as well to highlight certain areas where we can also make sure that we achieve last mile desilting to avoid flooding in that community. पावसाची जी प्रॉब्लेम जाता पळय तेचेर आमी विचार विनयन केलो आनी नगरसेवकाची डिफिकल्टी विचारले. जे मेजर नाला आसा पळय तांकां प्रायोरिटी बेजीर गेम पावस येवच्या पयलीं करपाक जाय, नाजाल्यार लास्ट इयर जशें हें जाल्लें भरलेलें आनी उदक भरून रस्त्या वचून येताले पळय ती तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवपाचें आनी ते वॉटराचे एक्झीट आहा ते बरे भशेन करपाचें. आमचें जें डिसल्टींग आसा पळय तें आमी स्टार्ट केलां. आतां सद्या मेजर म्हणटा तें मार्केटान स्टार्ट केलां आनी खोर्ले सायड आसा पळय ते 3-4 वॉर्ड आसा पळय थंयसून स्टार्ट केलां. त्या वर्सा अर्ली प्रिकॉशन घेतलां आनी म्हाका दिसता की बरें जातलें की अशें फ्लडिंग जावपाचें कमी प्रमाणांत जातलें. अशें दिसता म्हाका. भरचेना म्हणजे कमी प्रमाणांत जातलें. कित्याक सांग पळय सांगो नजो न्हू, जप करून जर पावस पडलो आनी कितें जालें जाल्यार. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकार.